घोगळ हाऊसिंग बोर्डातल्या सुन्नी गुलिस्तान मशिदी भायर अली खानजादे खून प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आनीक 3 दुबावितांक अटक केल्या। अली खानजादे हाचेर सुरी हल्लो करून ताका जिवेशी मारपाची घडणूक शुक्रारा घडिल्ली। ह्यान पयलीं ह्या प्रकरणात दुबावित अक्रम खान, उबेद मकंदर, आलम सय्यद आणि रिजवान शेख ह्या 4 जाणांक अटक केल्ली। तांकां JMFC कोर्टान 7 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या। देखून आतां मेरेन वट्ट 7 जाणांक अटक केल्ल्याचें कळटा। मजगतीं ह्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर फातोर्डा पुलीस निरीक्षकाची तडकाफडकी बदली केल्ल्याचें कळटा। पुलीस निरीक्षक नेथन आल्मेदाची राखीव दलात बदली केल्या। सांगेचो पुलीस निरीक्षक जितेंद्र नायक हाचे कडेन फातोर्डा पुलिशेचो अतिरिक्त ताबो सोपयला। शुक्रारा सुन्नी गुलिस्तान मशीद जी हाऊसिंग बोर्ड घोगळ हाऊसिंग बोर्ड हांगा आसा थंय अली खानजादे हाचो खून जाल्लो आनी ह्या प्रकरणाक फातोर्डा पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्ली। पयलीं तांणी 2 जाणांक अटक केली, मागीर रातभर कॉम्बिंग ऑपरेशन करून आनी 2 जाणांक अटक केली आनी तांकां काल कोर्टा मुखार दवरून तांकां 7 दिसांची पुलीस कस्टडी कोर्टान दिल्ली आसा। त्याच बरोबर काही जाणांक तांणी तपासा खातीर आपयिल्ले, जवळ जवळ 10 जाणांक तांणी तपासा खातीर आपयिल्ले आनी ताजे नंतर काल तपास करून जातकीर काल राती म्हणल्यार 3 जाणांक अटक केल्ली आसा फातोर्डा पुलिसांनी। सो टोटल जी अटक आतां पर्यंत ह्या खून प्रकरणाक जाल्ली आसा ती 7 जाणांक अटक जाल्ली आसा। आनीकय धरपकड चालू आसा, पुलिसांचो शोध चालू आसा। हे हातूंत भितर कारस्थान कोणें केलां काय कितें, हाजी कॉन्स्पिरसी ही काय कितें, हाजोय तपास पुलीस करतात। इतली मजगतीं SP सावथान काल राती एक वायरलेस मेसेज काडून फातोर्डा पुलीस ठाण्याचो निरीक्षक नाथन आल्मेदा हाची तडफाफडकी बदली रिझर्व हातूंत केल्ली आसा, रिझर्व लायनीक केल्ली आसा। आनी फातोर्डा पुलिसाचो चार्ज जो आसा तो जितेंद्र नायक जो सांगे पुलीस स्टेशनाचो PI आसा ताचे कडेन दिल्लो आसा। हाजे फाटल्यान मेन म्हणजे हे खुनाचो तपास सारको जालो ना म्हणून ताजी ट्रान्सफर केल्या अशें ह्या घडणुकेच्या फाटल्यान, म्हणजे जी घडणूक घडली मशिदीक थंय पुलीस बंदोबस्त आसपाक जाय आशिल्लो, तो पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो आनी पुलीस बंदोबस्त आसतना हो खून जाला अशें हाजेर धरून SPन ही ट्रान्सफर केल्या अशें पुलीस सुत्रां कडल्यान मेळटा। ही जी बातमी नाथन आल्मेदाची ट्रान्सफर जेन्ना सोशल मिडियाचेर आयली, म्हणजे टीव्हीन जेन्ना ब्रेक केली ताजे नंतर ताजेर सोशल मिडियाचेर वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया उमटपाक लागिल्ल्यो आसा। लोकांनी पुलीस इन्स्पेक्टर बरो आनी ताजी ट्रान्सफर कित्याक केली, पॉलिटिकल प्रेशर आसा काय कितें असो एक हे मारिल्लो आसा। नाथन आल्मेदा हाणें खुबशीं प्रकरणां जी ताजे पुलीस स्टेशनाच्या एरियाक जाल्ली ती रोखडी सॉल्व केल्ली आसा। तातूंतलें एक उदाहरण म्हणजे मुंगूल गँग वॉर। मुंगूल गँग वॉरा भितर ताणें जवळ जवळ 26 जाणांक अटक केल्ली आनी टायमा भितर चार्जशीट फायल केल्ली। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणीकर।